ऑल गोवा पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर फिजिकल एज्युकेशन, आर्ट एज्युकेशन अँड वर्क एज्युकेशनाच्या तर्फे तुमचे सगळ्यांचे पत्रकार बंधू, प्रिंट मिडिया सगळ्यांचे स्वागत करता। तुमकां खबर आसा गेली 3 वर्सां म्हणजे 2017च्यान आतां 4थें वर्स आमी शेगीत सरकारा कडेन विनंती करता की आमकां ऑब्जर्व करून घेयात। आमकां समग्र शिक्षण 2011 अपॉइंट केल्लें, तितून फिजिकल एज्युकेशन, आर्ट एज्युकेशन आनी वर्क एज्युकेशन। आमचे कडेन जे रिक्वायर्ड क्वॉलिफिकेशन जाय ऑब्जर्व करून घेवपाक ते सगळे रिक्वायर्ड क्वॉलिफिकेशन आसा। आमी एक्सपिरियन्स आसा आमचे कडेन 10 ते 9 वर्सांचो। त्याच बरे गोंयच्या सगळ्या गव्हर्मेंट हायस्कुलांनी, मिडल हायस्कुलांनी आनी हायस्कुलांनी हे टीचर जे आसा ते काम करतात। आतां परिस्थिती कशी जाला, आमकां पार्ट टायम घेतलेले तेमच्यांनी। पयलीं जेन्ना 12च्यान फर्स्ट अपॉइंटमेंट 11 दिली तेन्ना तेमी आमकां पार्ट टायम घेतले, पण आयज ते पार्ट टायम उरूना। आमी एज अ रेग्युलर टिचरा सारके त्या हायस्कुलांनी काम करतात। त्या हायस्कुलांनी टीचर कमी असल्या कारणान आमी थंय सगळे सब्जॅक्ट घेता। म्हाजे कडेन लिस्ट आसा कोण कोण कितले सब्जॅक्ट घेता, कशे मेन सब्जॅक्ट आमचे पार्ट सगळे टीचर जे चडशे आसा ते आमी सब्जॅक्टूय घेता, म्हणजे इंग्लीश, मराठी, हिंदी, कोंकणी कितें आसा वॉटेवर, मॅथ्स सगळे सब्जॅक्ट आमकां दिल्ले आसा। जरी तेणी पार्ट टायम म्हणले तरी ते आमी सगळे घेता। तेजे उपरांत आमकां कशें आसता, आमचो एवरी इयर जो कॉन्ट्रॅक्ट आसता ते रिन्यू करता आनी तो हो जेन्ना आमी वयता कोणा कडेन आमचे प्रपोजल घेवन तेन्ना ते कितें म्हणटात की हो तुमचो सेंट्रलाचो सेंट्रल प्रोजेक्ट हो। आमी म्हणटा कितें, आमचे सरकारा कडेन मागणी कितें, जरी प्रोजेक्ट सेंट्रलाचो जालो, सेंट्रल आमकां फक्त 7,000 रुपये दिता सॅलरी म्हूण। सेंट्रल आमकां 7,000 रुपये दिता आनी वयले जे आसा ते स्टेट गव्हर्मेंट दिता, म्हणजे टोटल आमकां 16,000, थोड्यांक 16, थोड्यांक 15,000 सॅलरी मेळटा। ती 9,100 रुपया जे वयले आसा ते स्टेट गव्हर्मेंट दिता आनी हे फक्त 7 दिवन तेणी आमकां बेश्टे सेंट्रलाक आडकोवन दवरला। थंय कांयच हे ना। जरी सेंट्रलाचे आसले, सेंट्रलान खंयच म्हणूं ना की आमकां स्टेटीन रेगुलरायज करचें न्ही, ऑब्जर्व करून घेवचें न्ही। स्टेटीक खंयच सांगूं ना की तांकां पेमेंट इनक्रीज करपाक जाय नाका म्हूण, करप ना म्हूण। जरी असले तरी ते आमी सरकारा कडेन गेली 3 वर्सां, मनोहर भाई पर्रीकर जेन्ना CM जालो तेन्ना आमी आमचें एक डेलिगेशन गेले जेन्ना तांकां मेळपाक आनी तेंच्या नदरेक हे आमी हाडून दिले की अशें आसा, आमी वेल क्वॉलिफायड आसा, इतलीं वर्सां जालां, आमकां गोवा गव्हर्मेंटान डिपार्टमेंटान म्हणजे एज्युकेशन डिपार्टमेंटान ऑब्जर्व करून घेवचें, ह्या सॅलरीच्यान आमच्यान जायना। तेन्ना तेणी ते पळयलें आनी तेणी आयकून घेतलें आनी तेणी सांगलें यस तुमचेर इनजस्टीस जाता, कळटा आपणाक ह्या सॅलरीन इतलो क्वॉलिफायड टीचर काम करूंच शकना, आपूण हाजेर रोखडोच विचार करतलो अशें म्हूण सांगलें। आनी ते आमचे जे रिकमेंडेशन आसले ते तेणी डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाक धाडले आनी तेजे उपरांत ते दुयेंत पडले आनी परत तांकां मेळपूच जावना। तेजे उपरांत ते स्वर्गवासी जाले। मागीर आमी तेच्या पयलीं आमी जे आतांचे CM आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, ते जेन्ना स्पिकर आमी गेले, ते जेन्ना स्पिकर आसले तेन्ना सांगले अशें अशें आसा आमची परिस्थिती, तुमी भाईक एकदां वचून सांगा। तेन्ना भाई सारको हे आसलो, म्हणजे कोणाक मेळनासलो। सो तेणी आमकां कितें म्हटलेलें, ह्या सिच्युएशनान आतां पॉसिबल ना भाईक मेळप आनी हो जो तुमचो इश्यू आसा तो सॉल्व जावचो ना आतां भाई कडेन। जेन्ना आतां थोड्या दिसान CM चेंज करतले तेन्ना तितून जावं शकता। तर तेन्ना कितें म्हटलें आमी, तुमी CM जाल्यार पुरो। तर आपूण CM जालो जाल्यार तेणी आपूण पयल्याच कॅबिनेटान घालून हे सॉल्व करता म्हूण सांगलें आमकां। पयल्याच कॅबिनेटान घालून तुमचो जो इश्यू आसा तो सॉर्ट आवट करता। तेच्या उपरांत ते CM जाले। आमी 27 मे 2019 जेन्ना तेन्नाचे ओपोजिशन लिडर बाबू कवळेकर हांकां घेवन तांकां मेळ्ळे तेन्ना तेणी परत एकदां आमकां एक एश्युरन्स दिल्ले की आतां तुमकां सद्या तुमकां सॅलरी इनक्रीज करता, एज पर युअर क्वॉलिफिकेशन सॅलरी इनक्रीज करता आनी आपणाक 6 म्हयने दियात तुमचे ऑब्जर्व करून घेवपाक। ताका 6 म्हयने दियात आपणाक हे करपाक की स्टडी करपाक। आयज 21 आसा आमी, आयज पर्यंत कांय जावना। सडनली मदीं फाटल्या जुनान 26 जुनान 2020 तेणी 22,000 म्हूण सॅलरी अनावन्स केले। पळयचेर आसा तेंच्या फेसबुकाचेर पळयलें आमी, अनावन्स केली। आयज पर्यंत ते कांय मेळना। आमी आतां सद्या मार्च सोंपलो, एप्रिलान आसा, एकाडेमीक इयर काबार जावपाक आयले, आयज पर्यंत कांय जावना। सो आमचे CM कडेन मागणें, कशें गोवा गव्हर्मेंटा कडेन मागणें, बाकीच्या स्टेटींनी ह्या स्किमी अंडर जे टिचर्स आसा त्या टिचर्सांक ऑब्जर्व करून घेतला। बाकीच्या स्टेटीन स्टेट लायक पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू अँड काश्मीर, अशा अनेक स्टेटींनी जे हे टीचर आसा ते सिनियरिटी बेजीस जे क्वॉलिफायड आसा, रिक्वायर्ड क्वॉलिफिकेशन जेंचे कडेन आसा तांकां
तेणी ऑब्जर्व करून घेतला. आतां गोवा गव्हर्मेंट कित्याक घेयना आनी आमी चड ना, आमी आसा फक्त 54 आनी जें काम करता पळय आमी त्या हायस्कुलान ह्या टिचर्सांची गरज आसा. आतां एज पर न्यू एज्युकेशन पॉलिसी तर आर्ट एज्युकेशन आनी फिजिकल एज्युकेशन हे सामकें कंपल्सरी ताका म्हत्व दिलें गेलां. पूण गोवा गव्हर्मेंट आमकां तितून घेवपाक सोदना. हे फक्त अशेंच सांगलें वयता करता 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 म्हणून. CMाक सांगलें तेजे उपरांत CM आमकां CMाक एकट्या कडेन हें नाका कितें सगळ्या MLA कडेन मेळ्ळें आमी सगळ्या कडच्यान रिकमेंडेशन हाडली. पळय हो श्रीपाद भाऊचें रिकमेंडेशन, पयलें रिकमेंडेशन श्रीपाद भाऊन दिलां. बाकी सगळ्या मिनिस्टरा कडच्यान सगळ्या आमदारा कडच्यान सगळ्या पळय बाबू आजगांवकर, मायकल लोबो हे सगळ्या मिनिस्टरा कडच्यान आनी आमदारा कडच्यान आमी रिकमेंडेशन हाडलां ज्यांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी भुरगीं आसा जे टीचर आसा तेंचे कडच्यान. तरी पूण आयज पर्यंत जायना, फक्त करताच म्हणटा. गेल्ले 2-3 फावटी आमी मेळ्ळे, आमकां सांगलें विचारल्यार हय करता तुमचें पळयता जातलें फक्त जातलें 3 वर्सां जालें आतां जातलें म्हणून सांगता. कांयच जायना. कॉन्ट्रॅक्ट डायरेक्ट रेगुलरायज करूं शकना हें आमी मानता. पूण आमी माणुसकीच्या नात्यान सरकार आमचें, आमी गोंयकार, आमी गोंयचे भुरगे, आमी माणुसकीच्या नात्यान इतलीं वर्सां सर्वीस केला तेन्ना आमी सरकाराक सांगता की हय अशें जर सरकार आतां 11,000 नोकरी दिता म्हणटा. आतां 11,000 ते आमकां कशें दितले, कारण आमचे चडशे टिचर्सांचे एज जाल्ले आसा. मागीर ते कशें एप्लाय करप. तेन्ना आमचें म्हणणें कितें, आमचे कडेन सगळे पळय थ्रू प्रॉपर चॅनल आमचे इंटरव्यू जाल्ले आसा, रिक्वायर्ड क्वॉलिफिकेशन आसा, एक्सपिरियन्सूय आसा आनी आमी शिकयता आयज पर्यंत शिकयता ती भुरग्यांकूच शिकयता, हायस्कुलांनी शिकयता. सो आमकां डायरेक्ट एपॉयंट करचें आनी आमच्या जाग्यार जाय जाल्यार नवे घेवचे. पराग सर तेंच्यांनी आमची स्टडी केली, आमची जी फूल कितें आसा न्हू आमचे कॉन्ट्रॅक्ट कशें म्हणजे आमचे सब्जेक्ट कितें आहा, आमी कितले सब्जेक्ट घेता, कितली वरां घेता, हें सगळं एक आमी फूल सेट केल्लेली फायल एक प्रोसेसिंगाक घातलेली आमची. ते फायलीच्या प्रमाणे आमकां जी स्टडी करून आमकां सरान म्हटलेलें की तुमचो पे मिनिमम लेवल 40+ आसूंक जाय. मिनिमम 40 तरी तुमकां मेळपाकूच जाय. पण आयज पर्यंत 40 सोड आमकां 20 सुद्दां मेळूं ना. लास्ट इयर्स आमकां प्रमोद सावंत सरान म्हटलेलें की तुमचो पेमेंट 22 करता, पूण आजून काय तर 22चे आमी तोंड पयलें ना. पूण आमी जानेवारी फेब्रुवारी त्या टायमार आमी परतून मेळ्ळी तेन्ना आमकां सांगलें तुमी आतां कांयच उलयनाका, आमी मार्च म्हयन्यान जो इयर एंडिंगाची जेन्ना पे करतली तेन्ना तुमकां फ्रॉम जून टू मार्च हो एरियसा सकट सगळें पे करतली. पूण आजून कांय पेमेंटूय येवंक ना मार्चाचो आनी एरियसूय येवंक ना. सो आमचें म्हणणें फूल पार्ट टायम इंस्ट्रक्टरांचें इतलेंच की निदान इक्वल वर्क इक्वल पे तरी आमकां दिवचो म्हणून. सो रेगुलरायजेशन तुमकां टायम आतां ओके टेक युअर ओन टायम. कित्याक आसा ते कोवीड काळ आसा, खूब पॅन्डेमीक इयराक लागून त्रास जाता, सगळ्यांकूच त्रास जाला. आमी अशें म्हणना की आमकां आतांच दिया जॉब, आमकां दिया टायम घेया. पूण आतां सद्याची परिस्थिती पयल्या आमी तितलेंच काम करता जितले रेगुलर टिचर्स आमचें काम करता पळय तितलेंच करता. वेल अशे खुबशे केसीस जाता की स्कुलान जर कोण मिड डे हेल्पर येवना आमी तो मिड डे सर्व करता. सो बारीक सारीक जी कामां आहा, सो तुमी अशें म्हणटले की आमी टिचर्स आनी बाकीची आमकां कामां कळना तर तें ना. इवन ऑफिशियल वर्क इनवर्ड आउटवर्ड बिलिंगा सकट सगळीं कामां आमी करता. जाल्यार ती कामां जर आमी करूंक शकता जाल्यार आमकां पे कित्याक मेळूंक शकना. निदान 40+ तरी पेमेंट मेळचो ही आमी गव्हर्मेंटा कडेन आशा धरता. एश्युरन्स दिले उपरांत तुमी डिमांड केल्ले, एश्युरन्स दिल्या उपरांतूय आमी आतां डिमांड केल्ले येस आमी आमी 2-3 फावटी मेळ्ळी पूण स्टील आमच्या कांयच रिस्पॉन्स ना. आमकां पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स कितें तरी येवपाक जाय आसलेलो. अश्युरन्स प्रत्येक फावटी अश्युरन्स मेळटा पूण रियलिटीन काय मेळना. 22 तेणी अनावन्स केले बट आयज पर्यंत कांयच ना. आनी अनावन्स केले उपरांत तुमी हय मेळ्ळा. मेळ्ळी. 2 डिसेंबर 2000 आमी महालक्ष्मी हेजे बंगल्यार गेले तेंच्या थंय बसले. तेणी तेजे उपरांत तुरंत ते फायनान्स सेक्रेटरी कोण आसा तांकां आपोवन हाडल्या उपरांत आमी परत रातचे 8-9 पर्यंत रावले. 9 फायनान्स सेक्रेटरी CM आनी आमकां भितर घेवन गेले. ते सामके भितर उडना आमी भायर उरले आनी गर्दी आसली. ते भितर उलयले आनी कितें तरी तेणी सांगलें डायरेक्ट केलें की करपाक जाय किंवा तेणी कितें सांगलें तें भितर आयको येवना आमकां. पूण तेजे उपरांत आमी भायर सरले आनी एज्युकेशन डायरेक्टर आसलो. डायरेक्टरान आमकां सांगलें तुमचें काम जातलें प्रोसिजंगा कर म्हणून सांगलें म्हणपाक लागलो तुमी चला. आनी आमी थंयच्यान आयला बट आयज पर्यंत जावना. आनी आत्तां आयको येता म्हणजे आत्तां ऑफिशियली ना बट अशें आयको येता की आतां हे ते 22 जे अनावन्स केले ते नेक्स्ट एकाडेमीक इयर सान दिवपाचें अशें म्हण आयको येता. पूण आमकां तशें नाका. आमकां जेन्नाच्यान CMान अनावन्स केला तेन्नाच्यान ते एरियस म्हणजे जुनाच्यान अनावन्स केला, जुनाच्यान ते एप्रील पर्यंत आमचो कॉन्ट्रॅक्ट आसा तो पर्यंत आमकां तेमी तो एरियसा सकट दिवपाक जाय.